तेरेखोला उबे जावपी गोंय मुक्ती झुजांतले हुतात्मा वाडेकर आनी हिरवे गुरुजींचे स्मारक इतिहास जागयतले। पंचायत आनी शालेय पावण्यार तिची पुण्यतीथ आनी जयंती मनयतले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। गोंय मुक्तीचेर उलयतना गोंय मुक्ती खातीर गोंयांत गेल्ल्या भारतांतल्या सत्याग्रहींक तेन्नाच्या काँग्रेसीच्या केंद्र सरकारान संरक्षण दिलें ना, देखून पोर्तुगीजांनी केल्ल्या गोळीबारात तांकां मरण येयलें असो इतिहासय मुख्यमंत्र्यान सांगलो। सरकारी खर्चांत हिरवे गुरुजींचे स्मारक उबे जावपाचे आसा। आयज त्या कामाचो बुनयादी फातर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बसयलो। गुरुजींच्या फोटवार हार अर्पून तांकां आर्गां ओंपलीं। थळाव्यांच्यो मागण्यो पूर्ण करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक आनी थळावे हजर आसले। सगळ्यांनी वाडेकार आनी हिरवे गुरुजींच्या कार्याक नमन केलें। होच तो आमी तेरेखोलचो किल्लो, ज्या तेरेखोलच्या किल्ल्याचेर सगळ्यात पयलो तिरंगो लावपी जे आशिल्ले शेषनाथ वाडेकर आनी हिरवे गुरुजी जे आशिल्ले हांच्यांनी तो तिरंगो लायलो आनी हांगासरूच ते उबे आशिल्ले। 55च्या उपरांत सुद्दां 61 पर्यंत म्हणजे आमकां वाट पळोवची पडली। गोंयांतल्या कितलेशाच स्वतंत्र सेनानीक तांच्यांनी स्फूर्ती दिली। म्हणजे आपूण मुक्त जाल्या आसतना सुद्दां, आपल्याक स्वतंत्र मेळ्ळा आसतना सुद्दां पूर्ण भारत देश स्वतंत्र जायसर तांकां चेंज पडनाशिल्ले असे हिरवे गुरुजी असले। स्मारकाच्या कार्यक्रमाला मंजुरी मिळालेली आहे। या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी काही माझ्या 2 मागण्या आहेत। एक, इथे झेंडावंदन व्हावं 15 ऑगस्टला किंवा स्वातंत्र्य दिनी, गोवा स्वातंत्र्य दिनी। दुसरं, त्यासाठी एक फ्लॅग पोस्ट उभं करून जवळच एक कम्युनिटी हॉल असावं, जेणेकरून या कार्यक्रमाला इथे येणाऱ्या उपस्थितांना पाऊस पाण्याचं, ऊन वाऱ्याचं आणि उठ बसण्यासाठी किंवा त्यांच्या चारित्र्याबद्दल, या गोवा मुक्ती संग्रामाबद्दल जे जे स्वातंत्र्य सैनिक होऊन गेले किंवा हुतात्मा झाले त्यांचे सर्व चरित्रात्मक हे माहिती मिळावी व एक देशभावना जागृत करून प्रेरणादायी हे स्मारक व्हावं। जेन्ना पोर्तुगीजाचे सैन्य हांगासर आयले आणि तांकां सांगले की तुम्ही आसा तशे परत एकदा भारताच्या सीमेर चलात, म्हणजे हे पोर्तुगीजांचे राज्य आसा, तुम्ही परत वयचे, तुमकां हांगासर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा किंवा गोंयाक मुक्ती मेळची ना। म्हाका दिसता तेन्नाचे आसलेले भारतातले सरकार हाका जाग येवपाक जाय आसली की आपले सत्याग्रही थंय गेल्ले आसा, त्या सत्याग्रहींक प्रोटेक्शन दिवप ह्या तेन्नाच्या भारतातल्या सरकाराक, म्हणजे तेन्ना जे मूळ सरकार आसले, जे काँग्रेसचे सरकार आसले, त्या सत्याग्रहींची जापसालदारकी ही तेंची आशिल्ली। पण तांच्यांनी तांकां खंयसरूच म्हणजे प्रोटेक्शनय दिवंक ना आनी ज्या पद्दतीचो गोळीबार करून आज तेरेखोल फोर्टा कडेन आनी पत्रा देवी कडेन धड 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 करून गोळीबार करून 35च्या पेक्षा चड सैन्य हे धारातीर्थ पडले। तांच्यांनी आपल्या हातांतलो दवरूंक ना। म्हणजे कर्नल बेनीपाल आसतले, हिरवे गुरुजी आसतले, अशे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी 35 जाण दिसता पहिल्या त्याच दिसा म्हणजे तांकां धारातीर्थ पडले, अशे वीरगती प्राप्त जाली। गोवा 365 खातीर तेरेखोलच्यान संदीप कामुलकार।